काय नाशिल्लें आमी एक कितें आसलें सांगलें आनी भायर सरलें बेसिकली एक कनेक्ट करपाक कितें फडणवीस बाबाक खूब वर्सांनी मेळ्ळो आनी एक कनेक्ट जावपाक एक मातशी भेट जाली आनी काय ओके स्पेशल इनपुट बी दिवपाक आयले ना काय तशें काय नाही एक जनरल तशें डिस्कशन बहुत बारीक केलें ओके आणि कालचा तुमचा मुद्दा. मायनिंग फ्रंट जो आहा तेंच्यांनी काल डिक्लेअर केला की ते इलेक्शन कंटेस्ट करतले मायनिंग बेल्ट कॉन्स्टिट्युन्सीनी उमेदवार दवरतले म्हणून तुमचो मायनिंग बेल्ट हेचो कितलो इफेक्ट ते तुमी कितें सांगता ती फाल्यां कोणूय रावंक शकता आमी कोणा हाडूंक शकना लोक डिसायड करतले कोणा निवडून हाडपाक जाय कोणा निवडून हाडपाक जायना सो इलेक्शन जावपाक आमी कोणाक नांव भरपाक आमी सांगूंक शकना मायनिंग ऍक्टिव्हिटीज सुरू होणार की मायनिंग सुरू होणार आहे ते सीएम सांगतलो न्ही कित्याक सीएमान तेजे फुडाकार घेतला आनी सीएम तेजेर लक्ष कशें घालता आमी तेजेर उलोवप सारकें जाय सीएम मायन्स मिनिस्टरान सीएमान आपणाच्या हातीन दवरलेले आसा आनी ताणें सांगलां सो तेजेर हांव उलोवप सारकें जायना पण मायनिंगच्या ऐवजी मायनिंग ऍक्टिव्हिटीज सुरू झाल्या तर लोक शांत होतील का म्हणजे तेवढ्या ह्याच्यात मायनिंग एक्टिविटी आता सध्या ट्रान्सपोर्टेशन बी चालू आसा ॲक्च्युअल मायनिंग सुप्रीम कोर्टान बंद केला न्ही सो आता ऑनरेबल सीएमान स्टेटमेंट केला की आपण 3 महिन्या भितर करता म्हणून आता तेजेर चालू आसतलें पूण हेचो तुमकां कितलो बीजेपी फटको बसचो ना फाल्यां त्या इलेक्शनाक अगेन्स्ट तुमच्या आवडटलें खूब जाण लावपाचें इलेक्शनाक वावरतले ऑपोजिशन म्हणून आमचे एक वारपाचें आसा काम न्ही सो तेजें कितलें आयकतले ना आयकतले रिजल्टाचें कळटलें आमी कोणाक रावपाक ना रावपाक आमी सांगूंक शकना आमी आमचें काम करपाचें काम करीत रावतले पूण इलेक्शना पयलीं मायनिंग स्टार्ट जावंक जाय म्हणटा तुमी ऑनरेबल सीएमान लक्ष घातला आमी ऑनरेबल सीएम तेजें सारकें उत्तर दितले